तुझ्या नावाचूया भक्तीनामी आयल्या भेटूच्या काका सांभाळिता दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान सेगी मागन आमकां घेवपाक उर्या वायनाक तुका स्तुतिता जिविता काळांत दादोस करता तुझे दया काही पोटायता तुझ्या नावान सौम्या भक्तीनामी आयल्या भेटूच्या काका सांभाळिता दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुझे सवे आसो मुगळा भावा भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां आमच्या एका निजा देवा थंय पातेनी दवरून जियोवंक उलो दिता आयच्या पयल्या वाचपांत देवाक सांडून पयस गेल्ल्या इस्रायल लोकांक 17 सांगल्या जाकारियाक तांणी जीवशी मारन देवाच्या क्रोधाक कारण जावचे ते घडीत आमकां आयकूंक मेळटा तशेंच शुभ वर्तमानांत इस्रायल लोकांक लागू जावचे बरी सांगला की कोणाकच दोग दन्याची साखरी करूंक साध्य ना तर मोगाच्या न्हू आमकां कित्याक बे आमकां राखसो देव तो एकलोच आमची सगळी पातेनी ताचेरच आसा तर आमच्या जिविताच्या त्या खाली पुस्तकांत त्याच देवाक बरोवंक अवकाश करून दिव्या आनी ताचेरच बरोवन वचून जियोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळावर आमी मागून घेवया एकाच देवाक पातयेवची आमी त्याच देवातय सदांच विश्वासी रावंक ताची कृपा आमी मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां वळखून घेवया कालतेपणी ताची काकुळत मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसो बेगीन सुद्दां सांगपार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सर्वेस्परा आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचे बळ आमी इतली आसक्त की तुजे बिणे आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक
इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. जेहोयादाच्या मरणा उपरांत जुदाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सरपडून ताका नमन केलें. उपरांत रायान तांचें उतर आयकलें. ताणें सर्वेस्पराची आपल्या पुर्वजांच्या देवाचें मंदीर सांडलें आनी ते पुजे खांब्याची आनी मुर्तींची पुजा करूंक लागले. तांच्या ह्या अपराधाक लागून सर्वेस्पराचो क्रोध जुदाचेर आनी जेरुजलेमाचेर आयलो. तरी तांकां सर्वेस्पराची पाटी हाडचे खातीर ताणें तांचे मोदे प्रवाद्यांक धाडले. तांणी तांचो अपराध दाखोवन दिलो, पूण ते तांचे उतर आयकले नात. तेन्ना याजक जेहोयादाच्या पुता जाकारियाचेर देवाचो आत्मो आयलो. तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें, देव अशें सांगता, तुमी सर्वेस्पराची आदेश कित्याक पाळिनात? ह्या वरवीं तुमकां कांय बरेंपण जावचें ना. तुमी सर्वेस्पराक सांडला देखून तोय तुमकां सांडटलो. पूण तांणी ताचे विरोध घुटमळ केलो आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे ताका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत फातरावन जिवशी मारलो. अशें जोवाश आपणाक जाकारियाच्या बापाय जेहोयादान केल्लो उपकार विसरलो आनी ताणें ताच्या पुताक जिवशी मारलो. तो मरतना ताणें म्हळें, सर्वेस्पर हे पळेव आनी फारीकपण घेवं. 1 वर्स सोमतास आरामगारांचे फौजेन जोवाशा विरोध झस केलें. ते जुदांत आनी जेरुजलेमांत पावले आनी तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांक जिवशी मारले आनी तांचे कडचे लुटलेले ते सगळे दमास्काच्या रायाक धाडून दिले. आरामगारांची फौज थोड्या सैनिकां सोवे आयिल्ली, पूण सर्वेस्परान एक व्हड फौज तांच्या हातांत घाली, कित्याक इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडल्लो. अशें जोवाशाक फावो ती शिक्षा मेळ्ळी. आरामगारांनी कठीण पिडेंत वळवळतेल्या ताका सोडून गेल्या उपरांत ताच्या सेवकांनी ताचे विरोध घुटमळ केलो, कित्याक ताणें याजक जेहोयादाच्या पुताक जिवशी मारलो. तांणी ताका ताच्याच हांतोळणार जिवशी मारलो. ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपेलो, पूण रायाच्या समाधींनी ताका निकेपेलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. श्लोक. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संतत सासनाक स्थापीत करतलो. सदांच सर्वदा बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सदांकाळ म्हजें बळेपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान ताका विश्वासी रावतलो. ताची संतत सदांकाळ हांव सांबाळटलो. ताचें सिंहासन मळब आससर उरतलें. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. ताची संतत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपरवा करन म्हजे कायदे मेस्तीत, म्हजी विधी नियमां सांडून म्हजे उपादेश मोडटीत, हांव तांच्या गुन्यांवाक तोणको घेवन शिक्षा लायतलो. तांच्या पातकांक लागून तांकां जेरबान मारतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. तरी पूण म्हजो विश्वासी मोग ताचे वयलो हांवें पाटी काडचो ना. म्हज्या उतराक केदींच हांव सुकचो ना. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. उद्गार. Alleluia, kamya, sumya kasiya, tacha povit navan, ogli kusaya. Alleluia, kamya, sumya kasiya, tacha povit navan, ogli kusaya. कितलो व्हरतो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो, तरी तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. Alleluia, kamya, sumya kasiya, tacha povit navan, ogli kusaya. Alleluia, kamya, sumya kasiya, tacha
ताच्या पवित्र नांवान सगळीक सारया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणालो कोणाकच दोग दनियांची साखरी करूंक साध्य ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याक सो मोग करतलो वा पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें भांगरचें म्हूण लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका काना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळया अंतरळाची सुकणीं तीं ओंपिनात लुविनात वा तुपयांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत आनी न्हेसना विशान तुमी कित्याक करची खंत शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात पळया तीं गोळानात वा वळिनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता साल्मांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या बावर्त्याच्या न्हू देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनबावर्च्यांनी ह्या संवसार सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां दितलो फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात फाल्यांची कत फाल्यांक आयची कंत आजीक पुरो देवाचें उतर हें वाकरी तुका क्रिस्ता येजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पोरण्या सुल्ल्यांत जायते राय आनी व्हड व्हड मनीस दोन कारणां खातीर नाश जाल्ले आसात एक पाड इश्टागतीक लागून आनी एक वायट मार्गदर्शनाक लागून आनी असल्या एका रायाची काणी आयच्या पयल्या वाचून आमी आयकत हांव जोवाश म्हणलो राय ताची काणी भोवशा आमकां कळीत आसची ना बायबलांत ती आसा पूण सडीत ती आमी वाचिना वा आमकां वाचूंक मेळना मिसा वेळार पूण बायबलांत ती आसा आमकां कळीत आसा जेजेबल राणी एलिया प्रवादी लागीं तांचे थंय जायते समस्या आसले आनी एलिया प्रवादीक आनी इस्रायल घरांक एक व्हड पाड नांव दिल्ली एक राणी ती जावन आसा जेजेबल राणी तिची धूव आथालिया म्हणली ती कशें आपली आवय क्रूर जावन आसली की तशेंच ती भोव क्रूर जावन आसली आनी तिणें आथालियान जुदाच्या राय कुळयेचे कोण आसा सगळ्यांक ताणें नाश केल्ले तिणें नाश केल्ले तांचो उर उरलो म्हळ्यार जोवाश भुरगो मात्र आनी ह्या भुरग्याक ताच्या मामान आनी मामयेन राखून व्हेल्लें ताचो माम जेहोयाद एक याजक जावन आसलो आनी ताच्या बायलेन म्हळ्यार जोवाशाच्या मामयेन ताका सांबाळन व्हेल्लें आनी 7 वर्सां सुद्दां जातना ताणें ताका राय केलो आतालियाक सोलमो न्हू हाका परतून राय केलो 7 वर्सांचो आसतना राय जाल्लो जोवाश आनी 30 वर्सां पर्यंत ताका मार्गदर्शन दिवन आसलो ताचो माम जेहोयाद तो याजकी जावन आसलो आनी ताचो मार्गदर्शकी जावन आसलो
तो आसता पर्यंत ताणें देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक देवाच्या उतरा प्रकार आडल ते सोलोवंक ताका जायते मार्गदर्शन ताणें दिल्लें जायत्या वायटांत हांव ताका राखल्लें. केदाळ तो सरलो जुदाचे हेर रायकुळयांचे ताचे सांगाता मेळ्ळे जायते जण ताका इश्ट मेळ्ळे आनी तांणी ताका चड आनी चड देवाचें उतर मोडोवंक देवा विरोध चलोवंक आनी जें कितें ताका जाय तें करूंक चड आनी चड ताका कुमोग करूंक लागले चड आनी चड मार्गदर्शन दिवंक लागले. आनी ह्या पाड इश्टगतेक लागून वायट मार्गदर्शनाक लागून ताचें जिवीत बिगडत गेलें. देवाक लागीं आसलो तो देवातावन मस्त पयस गेलो. देवाचें उतर पाळूंक पयलो जावन आसलो तो चड आनी चड मुर्ती पुजा करूंक लागलो. हेर जातींच्या लागीं ताणें संबंद जोडलो आनी अशें ताच्या राज्यांत चड आनी चड मुर्ती पुजेक अवकाश मेळ्ळो. ही सूख म्हूण सांगूंक आयिल्ल्या ताच्याच मामाच्या पुताक जकारियाक ताणें नास ताका जिवेशी मारलें. आनी अशें देवाचें उतर आनी कोण देवाचें उतर दिता तांकां तो नास करीत आयलो आनी निमाणें आयकत हांव ताचें मरण तितलेंच क्रूर जावन आसलें. राय ताका दुस्मानांनी नास केलो जिवेशी मारलो आनी निमाणें ताका निके पिल्लो रायांच्या फंडांत न्हय. कारण इतलेंच देवा विरोध तो गेल्लो मात्र न्हय प्रवाद्यांक देवाच्या प्रवाद्यांक देवाचें उतर दितेल्यांक ताणें नास केल्लें आनी त्या देखून लोकांनी ताका राय म्हूण घेतलो ना. निमाणें ताका मरतानाय रायाच्या समाधीन ताका पुरलो ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां एक लिसांव ह्या आयच्या वचपातावन इतलेंच कोणाक आमी इश्ट करून घेता कोणातावन आमी मार्गदर्शन घेता हाचे विशयांत आमकां सत्राय आसूंक जाय. जायते आमचे इश्ट आमकां बऱ्याक सापोन व्हरतात जें कितें बरें आसा तें सांगतात पूण साबार फावटी आमी चुकोवन पडटा. आमचे इश्ट कोण म्हणल्यार आमकां समजना. इश्ट म्हणल्या नांवान जायते जण आमकां वायट वाटेक व्हरूंक पुरो वायट संगती शिकोवंक पुरो आनी अशें आमी कितलें चड तांचेर पाती येता तितलें चड आमकां आमचें तें मोस जावंक पुरो. हाचें वाचप आमकां उडास दवरूंक सांगता. कोणाचें मार्गदर्शन तुमी घेतात ताचे विशयान सत्राय घेया. हांगासर इश्ट म्हणटा आसतना मनीस इश्ट जायचें म्हणना. आजकाल मनशा परस चड आमी कोणा सांगाता वेळ करचीता हें आमकां कळीत आसा. चड आनी चड मिडिया आमी वापरता चड आनी चड माध्यम आमी वापरता. कितले मापान आमी माध्यम आमच्या भितर घेता तितलें चड त्या माध्यमाच्या मार्गदर्शनाखाल चलता. आमी सांगूंक जायना सक्कड आमकां जाय जाल्यार मात विंसून पळयता विंसून आमी माहीत घेता ना. जायते फावटी सक्कड सांगते कितें आमी पळयता तें सगळें आमकां मार्गदर्शन दितें आसता. देखून मनीस मात्र इश्ट म्हणून न्हय. इश्ट म्हणटना आमी चड आनी चड त्या इश्टा सांगता वेळ करचिता. आमचो सुकलो दीस आमी कोणा सांगता चड करचिता माध्यमा सांगता. आनी ही माध्यम आमकां जायतें बरें शिकयतात नाका जाल्लें चड शिकयतात. आनी आमचें जिवीत जावंक पुरो आमचें आत्मीक जिवीत जावंक पुरो आमचें कुटुंबाचें जिवीत जावंक पुरो एकामेकाचो संबंद ह्या वायट मार्गदर्शना वरवीं पाड जावन तेसा बिगडोनूच वेता. आनी हें आमकां कळीत नासतनाच जाता. पूण केदाळा आमकां समजता आमचो संबंद एकामेकाचो उणो जाला. देवा थंय संबंद आमचो उणो जाला. एकामेका उलोवचें उणें जालां. एकामेका गरजे पावचें उणें जालां. तर खंडीत जावन आमी खंयी वाट चुकते आसा आमकां वायट मार्गदर्शन मेळटें आसा वायट सांगात आमकां आसा म्हणून जालें. ह्या विशयांत आमी चिंतया आनी खंयसर आमी वाट चुकते आसा तें सोदून काडन सारक्या वाटेन चलोवंक सोम्याचो आदार मागया. आनी तोच सोमी आमकां आयच्या वांच्याला मुखांत्र आनी पयल्या वचपा मुखांत्र मार्गदर्शन दिता तें घेवया. देवाचें उतर देव आनी आमचो एकामेकाचो संबंद पयलो तो जोडूंक प्रयत्न करया. पाया तळा मानून दये
बापा आमच्या मोकळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवाचो मनशा वावरात केलो तुवें तो दिलो करतो हुंडो आमकां जिविताचो म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पयसुच्या तुका सरस्पोर मानून घे. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्करून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक दणें. आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जाता आसतना कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कांच नवे आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें बरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogot pergatuya. तुझ्या कुळसारी पुनर्जीवन पोलावर मी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेर मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सुग्रास कर आणि फ्रांस आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणोत्सव बरोस दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माये संगती बगेवन धर्मदता आनी सव काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुमयान शिकयल्ल्या मागण्यात आमी सांगात म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येव. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसोडकी पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कागुत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कागुत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुमचे भितर म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Kaळीचे उद्रेकता मोगाळ सोम्या जेजू
स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाला स्वागत करता स्वागत प्रीत मोगाच्या रावतुका मोजा स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाला स्वागत करता स्वागत प्रीत मोगाच्या रावतुका मोजा प्रार्थया प्रितीच्या बापा तुझ्या हातांतले आम्ही घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण तुझे सवय आमच्या एकवटाची खुणा ह्याच जेवणावर मी तुझे पवित्र सभेंत काळजा मनासो एकवट दिसान दीस वाडय हे आम्ही मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्तावर वी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार कार्मेल सायबिनीचे नवेन ये भगिवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणता आपणाकच चारंदसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली गरजा कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कथनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परतलें आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता उगडास कर ये बोव दयाळी अंकारी मरिये तुज्या आसराक दाबुल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेन सायकोंक ना हे पातीन देर काणयेन तुजे कडेन धांवन येता हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये मापसोत विनंती कर नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगिनी मरिये देवाची माये आम्हा बापया अंगात विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा बसो विनंती कर नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगिनी मरिये देवाची माये आम्हा बापया अंगात विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा बसो विनंती कर अर्गां प्रार्थन हे भगिवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या आवय तूं जावन नासता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी तीन वाचता
हे घडये आमी तुजें तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक फावोक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्याची आशिल्ल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. Gravele sabini Namat kasharotini Sansarache turani Pavatari boinare jini Deva kushe kalti mangalo Sarvandara sansara dino Săsul mogan magăloi Nisavavrato iargeloi Carmenton gravele saibini Nămată cașarotini Să-ți sărace durani Pavatari poinari jini Sove Amria Shivadi Mamka Come to the